येवकार हांव शिवेंद्र तारी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. गुड्डेमाळा एका भुरग्याक ट्रका पोंदात चिड्डून ड्रायव्हर जालो फरार. फुर्योज जाल्ल्या गुड्डेमाळ सावड्डेकारांनी आडावन धरलो जंक्शना कडलो मुखेल रस्तो. ट्रक ड्रायव्हराक बेगोबेग अटक करात, पुलिसां कडेन मागला थळाव्यांनी. सरकारान स्क्रॅप केल्या सरकारी नोकरांची घर येवजण, पूण ह्याच लोकांक दिवपाक सोदतात वन टाइम सेटलमेंट स्कीम. मात गोवा फॉरवर्डान केल्या ह्या निर्णयाचेर टिका. हो प्रकार म्हटल्यार नोकरदारांच्या माथ्यार आनीक वजे दवरपाचो प्रयत्न, म्हणटा गोवा फॉरवर्ड. भाजपाचो आदलो मंत्री रमेश तावडकाराक थारायलो निर्दोश. जीव घेवपी हल्लो केल्ल्याचो तावडकाराचेर आसलो आरोप. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. भाजपाचो फुडारी आनी आदलो मंत्री रमेश तावडकारा वयले ताणें जीव घेवपी हल्लो केल्ल्याचे सगळे आरोप भायर आयज ताका मंगळारा निर्दोश मुक्त केलो. भाजपाच्या ह्या आदल्या मंत्र्याचेर IPC सेक्शन 352 आनी 500 रुपयांचो दंड तशेंच सेक्शन 506 कलमा अंतर्गत 5000 रुपया जमा करपाची ख्यास्त दिल्ली. काणकोणच्या फर्स्ट क्लास ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटान तवडकाराक ताणें केल्ले जीव घेवपी हल्ल्याक लागून 2017 ख्यास्त दिल्ली. पुनो वेळेपाक 10,000 लुकसाण भरपाय दिवपाचोय आदेश दिल्लो. आपूण दुचाकी घेवन चावडे वयल्यान वता आसतना आपणाचेर हल्लो करून जिवेशी मारपाचो यत्न केल्लो अशी कागाळ 2017 तवडकाराच्या विरोधात नोंदयल्ली. 5062 आणि 352 हांचे भितर तांकां कन्विक्शन मारलेलें. ते कन्विक्शन डिस्ट्रिक्ट कोर्टान सेटिसायड केला आणि तांची निर्दोश मुक्तता केला ह्या केसींतल्यान की तांचे बद्दल जे एविडन्स आयिल्लें तें पॉलिटिकली मोटिवेटेड आशिल्लें अशें दिसून येता. आनी दुसरी गोश्ट म्हणल्यार जे विटनेस एग्जामीन केल्ले तेय बी खंय तरी पॉलिटिकली कनेक्टेड आशिल्ले. त्या गोश्टी वयल्यान तांचेर जे ऑफेन्स आसा तो सिद्ध जाल्लो ना आनी अपिलाक आमकां खरोखर न्याय मेळ्ळा अशें दिसता म्हाका की तातूंत रमेश तवडकरांची मुक्तता जाला. Punishment he was punished for offence of 5062. No, but he underwent something. No, he has not undergone any sentence. No. We have challenged that particular order before the appellate court. And the appellate court has set aside that particular order. Edgar Fernandez. Judge Edgar Fernandez. And where was the conviction given by which court? And for 352. 352 and 5062 by the Kankona court. पुनो वेळी मारहाण प्रकरणाक जे 2017 जाल्लें त्या विशया संदर्भात ज्युनियर कोर्टान म्हाका दोशी ठरयल्लें आनी आज डिस्ट्रिक्ट कोर्टान तातूंत म्हाका मुक्त केलें गेल्लें आसा. सबंद जर एपिसोड पळयलो जायत मागीर राजकीय दृश्टिकोनांतल्यान म्हाका बदनाम करप आणि म्हाका सोंपोवप अशा तरेचें एक मोठें षडयंत्र 2017च्या इलेक्शनाच्या कालखंडा भितर आमी सबंद गोंयच्या जनतेन आमी पळयल्लें गेल्लें आसा. पूण ह्या वेळाचेर हांव फाटलीं 3-3.5 वर्सां ह्यातूंत पूर्ण संघर्श करत आयिल्लो आसा. दुसरी अत्यंत गजाल म्हत्वाची म्हणटा ती ज्या लोकांनी म्हाका राजकीय दृश्टिकोनांतल्यान सामाजीक दृश्टिकोनांतल्यान सोंपोवपाचो जो प्रयत्न केल्लो त्या वेळाचेर खऱ्या अर्थान म्हाजे वेलविशर्स आसा, कार्यकर्ते आसा आणि प्रचंड म्हाका मोरल सपोर्ट दिलो. आणि त्यामुळे आज जी स्थिती त्या वेळाची 2017च्या इलेक्शनाच्या नंतर किंवा त्या कालखंडात आमी सबंद गोंयच्या जनतेन पळयल्लें आसा कितें सिच्युएशन आसलें, कशा तरेची स्थिती आशिल्ली. अशा स्थितींतल्यान आज उबे रावपा खातीर म्हळ्यार ही केस आसतना एक केस न्ही अशा सुद्दां अनेक केसी आसतना सुद्दां आसा न्ही जो मोरल सपोर्ट दिलो हांव इतले कार्यकर्ते इतले वेलविशर आसले कारणान जे आसा न्ही हांव खंयच डगमगलो ना. त्यामुळे हांव सबंद म्हजे वेलविशर आसा, कार्यकर्ते आसात की म्हजे बरे मागपी आसा हांचो हांव अत्यंत ऋणी आसा. तांच्या मोरल सपोर्टाच्या आधाराचेरच म्हाका दिसता नीती म्हळ्यार कशें केन्ना केन्ना म्हणटा की त्रास आसता पूण जेन्ना सत्य जेन्ना आसता त्या वेळाचेर नीती किंवा देव पळयतात. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. गुड्डेमाळा एका भुरग्याक ट्रक अपघातान मरण येयल्या उपरांत सोमारा सांजवेळार गुड्डेमाळ सावड्डेकारांनी मेन जंक्शना कडलो मुखेल रस्तो आडायलो. पुलिसांनी ट्रक ड्रायव्हराक बेगोबेग अटक करचो अशें थळाव्यांनी मागलां. अपघात जाल्या उपरांत ट्रक ड्रायव्हर जाग्या वयल्यान पळून गेल्लो.
थळावे सांगतात ते प्रमाणे सोमार ही घडणूक घडली. भुरग्याक ट्रकवाल्यान ठोकलो आनी उपरांत ताका हॉस्पिटलांत मरण येयलें. बेगोबेग ट्रक ड्रायव्हराचेर कारवाय केली ना जाल्यार खण येरादारी आडावपाची शिटकावणी लोकांनी दिल्या. काल एक हांगा एक्सिडेंट जालो आनी ड्रायव्हर एक्सिडेंट जालो. एक्सिडेंट हे घडटात जातात मायनिंगान ओके, पूण ड्रायव्हरांनी तितलें केअर घेवपाक जेन्ना गाडी चलयता तेन्ना हांगा ओवर स्पीड नाल्यार ओवरटेक करता तेन्ना एक्सिडेंट भरपूर जावपाक लागिल्ले ह्या दिसांनी. आनी आमचो काल एक म्हणल्यार ल्हान भुरगो बरो कर्नाटक भुरगो काल एक्सिडेंटान एक्सपायर जालो. फक्त वायट कितें दिसलें, एक्सिडेंट जातकीर ड्रायव्हर स्पॉटार पळोवन गेलो. तेजे खातीर लोकांक राग आयलो, बाबा तेणें रावन बाबा तो एक्सिडेंट जाला त्या भुरग्याक मातशें तरी पळयल्लें जाल्यार इतलो इश्यू जायनासलो. सो आमी सगळ्यांनी म्हळ्यार गांवच्या लोकांनी डिसायड केलें ताजे खातीर आज हो ट्रान्सपोर्ट हाडयलो. आतां PIन तशेंच आमकां PSIन प्रॉमीस केल्लें आसा. सान म्हणल्यार जो पळोवन गेला ड्रायव्हर ताका आपूण धरून हाडटा म्हणून. आनी ह्या उतराचेर लोक खंय तरी मातशे तरी एग्री जाल्ले आसा बाबा. आनी मेन इंटेंशन आशिल्लें बाबा हे एक्सिडेंट जाता जाल्यार ड्रायव्हरांनी आनी पात्रांवांनी मातसो केअर घेवन गाडी चलोवची. हो मेन उद्दिश्ट आशिल्लो. हेचे मुखार अशें जावचें न्ही, हांगा घडचें न्ही, हिट एंड रन केसी हांगा जावची न्ही. तेणी आश्वासन दिलें आमकां PIन आनी आमच्या सरपंचान सांजे 7 पर्यंत हाडटले म्हणून. कोणाक त्या ड्रायव्हराक हाडपाक गेल्या खंय ते. आनी सपोज आयज 7 पर्यंत हाडूं ना जाल्यार परत तातूंत हाडयतले रस्त्याचेर. कंपनी कडेन मागणी बी कसली आहा तुमची? कंपनी मागणी आहा कितें तेमी लिमीट दवरचे पडटा आसतना गाडयेक लिमीट दवरपा जाय कितें. आनी आमकां हांगा एक कंपनी गाड दवरपाक त्या कुटे माळाचेर. काल आमगेलो एक भुरगो 18 तारखेक 3-3:30 भितर आमगेले एकटे गाडी मारले, एक्सिडेंट जाले. ते आमी कित्याक लागून येयली पेपराचेर दिले बुड्डेमाळ म्हणून. म्हणटा जाले खंय दड्यार वयली वाटेन जाल्या. म्हणटा ते बुड्डेमाळ म्हणून कित्याक दिल्ले. आनी तो ड्रायव्हर तेका भुरग्याक उडयले थंय. ड्रायव्हर तो रावन ते भुरग्याक पळोवपा जाय आसलो न्हू. ते भुरग्याक कितें जालें आपणाक गाडी आपटलो ना उरलो काय ना म्हणून एक तर पळोवपा जाय आसलें न्हू. त्यांनी गाडी व्हरून माल खाली केला आणि गाडी व्हरून दवरून तो पळून गेलो. खंय गेलो आसतलो पात्रांवांक खबर नासतना गेला तो. डिटेल आमगे ते जाले. तेजे पयलीं फर्स्ट आमगे गांवांत 2 घडलेले आसा. तुम्ही सरकारा कडेन मागणी कितें करतात? आमी मागणी कितें करता, आमकां थंय ट्रॅफिक उबो रावपा जाय. आमगेले भुरगीं आतां कॉलेज बीन स्टार्ट जाल्या. आतां कॉलेजी बीन वचोन येत तेन्ना अशेंच करून तांकां म्हणटरी बसयो ना म्हणून आमी 2 व्हिलर दितलीच न्हू भुरग्यांक. तांकां टायमार पावपा जाय म्हणून. त्या टायमार अशें जर हेर भुरग्यांक जर घडत येयले त्या टायमार आवय बापाय कितें करपाची, कोणाक विचारपाचें. गोवा 365 खातीर सावड्डेच्यान प्रहर सावड्डेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. प्रदूषण वाडतच चल्लां. जायत्या जाणांच्यो कागाळी आसात जाल्यार कांय जाण वोगी आसात. पूण मंगळारा मडगांवच्या शॅडो कावन्सिलान कोयराच्या विलोवाचो विशय चर्चेक हाडला. मडगांवच्या पालिका गार्डनांत कोयर लासतात ताचेर तेंच्यांनी आवाज काडला. पळयत हे देखावे. मडगांवच्या पालिका गार्डनांत अशे तरेन कोयर लासतात पूण कोणें कारवाय केल्ली दिश्टी पडना. मंगळारा शॅडो कावन्सिलाचो सावयो कुतिनोन तेचेर आवाज काडलो. गार्डनांतलो हो भाग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सांबाळटा. आयकात तेंचें म्हणणें. जेन्ना आमी सगळे एनवायरमेंट हें करपा जाय म्हणून उलयतात त्या टायमार हे भाशेन गार्डनाक उज लावन डिस्पोज करतात वेस्ट. हें एकदम रॉंग आसा सांगपा म्हळ्यार. कित्याक जेन्ना उज घालता त्या फूल पोस्ट ऑफिसा मुखार सगळो धुंवर जाता आनी इट इज अ फॉर्म ऑफ पोल्युशन. सो वेन वी आर टेलिंग द पीपल, when the authorities are telling the people, asking the people not to burn waste and it should be disposed of properly, and when the authorities themselves resort to such burning, it doesn't send a good signal. आता हो पार्ट जो गार्डनाचो आसा तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन आसा आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे जे स्टाफ हे भाशेन एक उज घालता ते एकदम रॉंग आसा. आनी हांव मागता चीफ ऑफिसर जावं एडमिनिस्ट्रेटर म्युन्सिपालिटी जे ऑथॉरिटीज आहा तांणी हाजेर चॅक दवरचें की हे भाशेन वेस्ट आहा तो बर्न ना करपाक. अशें करून लासोन डिस्पोज करपाक तांकां बंदी घालची आनी पोल्युशनाचेर कंट्रोल दवरचो. आनी इट इज नॉट दॅट हांगाच अशें म्हणणें पण केन्ना केन्ना आमी स्विपरांकूय पळयतात ऑल अलोंग. जेन्ना स्विपींग जाता त्या टायमार तेवूय बी उज घालतात. जो वेस्ट ड्राय वेस्ट कलेक्ट जाता तितून प्लास्टीक आसता, सगळे भाशेन वेस्ट आसता आनी तेका उज घालतात. सो जाता ते भाशेन हाजेर कंट्रोल हाडपा जाय आनी हें बर्निंग जें आसा तें खंय तरी सामकें स्ट्रिक्टली बंद जावपा जाय. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. पालिका वेंचणुको फुडें धुकल्ल्यात. नवी तारीख जाहीर करूंक ना.
ह्या निर्णयाक लागून सध्याक तणावाचें वातावरण तयार जालां. कोविड हे जरी कारण सांगलें असलें तरी बाकी सगळ्यो गजाली करपाक मेकळीक, पूण वेंचणुकोच फुडें कित्याक असो प्रश्नय फुडें येवपाक लागल्यात. फोंडा आनी सांखळी पालिकेच्यो वेंचणुको आतां जावच्यो नात, बाकीचे हेर पालिकांच्यो वेंचणुको जातल्यो. पळयात ह्या विशयावयल्यो वेगवेगळ्यो प्रतिक्रिया. गोंयच्या वेंचणूक आयोगान नगरपालिकेच्यो वेंचणुको 3 म्हयन्या खातीर मुखार धुकल्ल्यो आसा. आतां आमी हेंकां विचारूंक सोदतात की तुमी जे 3 म्हयने फुडें धुकल्ला तेचे खऱ्यांनीच ही तीर कारणां आसा काय हेच्या फाटल्यान आनीक कितें तरी गोड बंगाल आसा. आमी पळयलां की झेडपी इलेक्शन हे ह्या सगळ्या तत्वांचे पालन करिनासतना जी मार्गदर्शक तत्वां हेमेची गायडलायन्सा प्रमाणे फॉलो करूंक जाय आसली, जावं जी तत्वां इलेक्शन कमिशनर प्रमाणे फॉलो करूंक जाय आसली ती करूंक ना. त्या वेळार इलेक्शन कमिशनर खंय आसलो, कितें करतालो, खंय जमो काडटालो, हो एक प्रश्न निर्माण जाता. आतां जर गर्देचें कारण दिवन तुमी हे मुखार येला की मिटींग ह्या इलेक्शनाक मिटींग जातलो, कॅनवसिंग जातले, ती गर्दी जातली, हें जर तुमी कारण केलां जाल्यार गोंयचो मुखेलमंत्री स्वता आयज जायते कडेन उपाट गर्दी आसलेल्या हॉलान वचून मिटींग घेता, तांकां संबोधीत करता. स्वामी विवेकानंद युवा संमेलनांक वांटेकार जावन ज्या जाग्यार तरणाट्यांची थंय गर्दी हॉलान चकाचूर सारके फूल, थंयसर मुखेलमंत्री थंयसर तांकां संबोधीत करता. त्यो मिटिंग्यो चालू आसा, तेंची ट्रेनिंगां चालू आसा पार्टी लेवलाचेर. मागीर ही तत्वां हांगा हेंकां लागू जायना. हेंकां आपणाक जाय तशें भारतीय जनता पार्टी जाय तशें तांकां डिलिमिटेशन करपाक जाय, तांकां जाय तशें रिजर्वेशन करपाक जाय. तें सारकें जावंक ना. तेंची झगडी आजून मिटोवंक ना. आमदार, तेंचे मंत्री आनी तेंचो मुखेलमंत्री हेंची जी रिजर्वेशन तांकां जाय तशें करपाक जाय तें जावंक ना. म्हणूनच हेंच्यांनी हे 3 म्हयने मुखार धुकल्लेले आसा. म्हाका दिसता सरकार आतां म्युनिसिपालिटीज ऑर्डिनन्स अमेंडमेंट जे कितें ते हाडूंक सोदतात, हे सेशनान ते पास करतले. सेशन सोंपता 29 तारखेक, 30 तारीख शेनवार, 31 तारीख आयतार, 1 तारखेक जर ताणें नोटिफिकेशन पसून काडलें डिलिमिटेशन रिजर्वेशनाचें, जाल्यार फुडले 1 तारखेक म्हळ्यार 1 मार्चाक तें नोटिफिकेशन इलेक्शनाचें काडचें पडटलें. ताजेर 4 आठवडे म्हळ्यार एप्रिलान ते पडटालेच. की सरकार ऑनलायन एग्जामिनेशन करपाक तयार ना, कित्याक कोवीड म्हणटा तें सगळें गेलां म्हणटा आनी इलेक्शनाक पोस्टपोन करपाक कोविडाचे एक्सक्यूज दिता. म्हणटकच जंय सरकार मार खावपाचो आहा, म्युनिसिपालिटीक आतां तांकां मार पडपाचो आहा अशें जर तांकां दिसता, तेन्ना ते नवें नाटक हाडटात, कोवीड हाडटात तातूंत भितर. सो आज हे कळून येता की जी झेडपी इलेक्शन्स जी कंडक्ट जाल्ली ती इतली सारकी जाय नोटीस दिनासतना बीजेपी गव्हर्मेंटांनी इलेक्शन तयार केली. लोकांक खबर देखून आसना की हे झेडपी इलेक्शन आहा म्हणून. आनी आतां कितें काय म्हणल्यार म्युनिसिपालिटी इलेक्शन ही पोस्टपोन केलें इलेक्शन कमिशन अँड नो एक्सप्लेनेशन इज बीन गिवन. दिस इज ओनली शोईंग अस दॅट दी बीजेपी गव्हर्मेंट नोज दॅट द पीपल ऑफ गोवा डू नॉट वॉन्ट द बीजेपी अँड डू नॉट वॉन्ट द काँग्रेस. त्याचे पार्टनरशिप दोगांयकूय गोंयकारांक नाका आनी गोंयकार तांकां हे म्युनिसिपालिटी इलेक्शनात दाखोवन दितले. ताका लागून तेमी आतां हे पोस्टपोन केलां आनी ते आर बायींग टायम. हो टायम ते कित्याक घेता? सो दॅट दे गेट टायम तेंची सेटींग करपाक, जे वाडे आसा ते डिलिमीट करपाक. इन ऑर्डर टू डिलिमीट दी वॉर्ड्स दे आर टेकिंग दिस टायम. सो दी आम आदमी पार्टी स्ट्रॉंगली अपोजीस दिस. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, संदीप तुयेकर आनी श्याम च्यारी. सरकारी नोकरांची घर येवजण सरकारान स्क्रॅप केल्या, पूण ह्याच लोकांक वन टायम सेटलमेंट स्कीम दिवपाचें आतां थारलां. विरोधी पक्ष गोवा फॉरवर्डान ह्या निर्णयाचेर टिका केल्या. लोकांक फटोवपाची ही कामां हो प्रकार म्हटल्यार नोकरदारांच्या माथ्यार आनीक वजें दवरपाचो प्रयत्न अशें गोवा फॉरवर्ड म्हणटा. HBAच्या विशयावयल्यान गोवा फॉरवर्डाचो सरचिटणीस मोहनदास लोलयेकार आनी एम्प्लॉईज फॉरवर्ड कन्व्हेनर जॉन नाझारेथान सरकाराचो फोग काडला. त्यांच्या कोतान HBAची वन टायम सेटलमेंट स्कीम हे एक स्कॅम. GBAन सांगलें सरकार आपलीच रिणां पावोवपाक शकना, ते सरकारी कर्मचाऱ्यांक आनी खंयच्यान रिणां दितले. गव्हर्मेंटान एक नोटिफिकेशन काढला आनी HBA हाऊस बिल्डिंग एडवान्स हो लोन पळय कोणें घेतलो ताका वन टायम सेटलमेंट स्कीम म्हणून केल्या.
आनी हेतून अशें म्हटलां की हो लोन जे कोण फुल्ली पे करता तांकां डायरेक्टरेट ऑफ अकाउंट्साचे आउटस्टँडींग बॅलन्स आनीक बँकेचो आउटस्टँडींग बॅलन्स हांचे मदें पळय डिफरन्स आहा ते गव्हर्नमेंट बेर करपाक तयार आसा म्हणून. तो हितून प्रश्न उत्पन्न जाता तो हो डिफरन्स कसो क्रिएट जालो. आनी दुसरो म्हटल्यार जरी तर तो एंटायर अमाउंट गव्हर्नमेंट सर्वंट बेर करतलो जाल्यार हे पयशे हाडटलो खंयचे. पूण बँकेचो फॉर्म्युला तसो आसना. बँक एक टोटल गव्हर्नमेंट एकूच हे धाडटा अमाउंट आनी तो मागीर बँक इंडिव्हिज्युअल अकाउंटाचेर क्रेडीट करता आसतना कितें जाता पार्ट अमाउंट प्रिन्सिपलाक वयता, पार्ट अमाउंट एका वयता इंट्रस्टाक वयता, फूल अमाउंट पे जायना. म्हणटच हाका लागून तो एक्युमुलेशन जायत वयता आनी तेका एक पावट गव्हर्नमेंट पे करपाक डिले करता तेन्ना तेका पॅनल इंट्रस्ट पडटा, तो इंडिव्हिज्युअल एम्प्लॉईक पडटा आनी अशें करून एक्युमुलेट जावन ते लाखांनी पयशे जाता ते बँकेचे हेजेर दाखयता पूण डायरेक्टरेट ऑफ अकाउंट्साचेर हेजेर दाखयना. हे वन टाइम सेटलमेंट नावाचे एक तेका टर्म दिवन गव्हर्नमेंट सर्वंटान सारखे नाडू सोदता. कित्याक जरी तर वन टाइम सेटलमेंट स्कीम ती जाल्यार हे रिटायर जाले जे पे केले त्यांचे तेणी कशे पे केले, तांचे पे केल्या तेणी. म्हणटकच आता एका सांगूंक सोदता की आपण तुमचे पे करतात, बरें तांकां एक बरें चित्र करून दाखयता की आमी पे करता पूण उरलेल्याचे पे केले. म्हणटकच गव्हर्नमेंट सर्वंटांक हेंची बरी पडचे न्हू. आनी बँकेची कंडिशन आसा जरी तर हो ट्रान्सफर करतले गव्हर्नमेंटान एंटायर लायबिलिटी क्लियर करची म्हणून, तेच बरोबर मॉर्गेज आनी सिक्युरिटी गव्हर्नमेंट सर्वंटांनी परत आपल्या कडेन दिवची म्हणून, एक्सपेन्सीस टुवर्ड्स टायटल इन्व्हेस्टिगेशन, व्हॅल्युएशन, स्टॅम्प ड्युटी हे सगळे गव्हर्नमेंट सर्वंटान आपल्या कडेन परत करचे पडटले म्हणून आनी प्रॉपर्टी आपल्या कडेन दवरची पडटली मॉर्गेज. जाल्यार हे गव्हर्नमेंट सर्वंटान परत कित्याक एंटायरली. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. राउंड क्लास पंजाब एफसीच्या विरोधात मंगळारा 3 पॉइंट मेळोवन दिवपाक चर्चिल ब्रदर्साच्या क्लायव्हिन झुनिगान मजत केली. कोलकाताच्या सॉल्ट लेक स्टेडियमान ही मॅच रंगली. 3 पॉइंट मेळयल्या उपरांत गोवन रेड मशीन टॉपचेर पावल्या. मंगळारा चर्चिल ब्रदर्साचो पयलो सोबीत टच क्लायव्हिन झुनिगान दाखयलो. हमजा खेरा कडल्यान लॉक बॉल मेळ्ळ्या उपरांत चर्चिल ब्रदर्साक सॉल्ट लेक स्टेडियमा वयले ते खीण उत्सवावरीच आसले. मजगतीं राउंड क्लास पंजाब एफसी खातीर शक्यताय पयसावत गेल्ली आनी मिडफिल्ड आपली पकड दवरपाक असक्षम दिसतालो. अशें आसूनय चर्चिल पंजाब संघाचो बचाव करपाक शकलो ना. गोवा संघान सलामीवीर दिले पूण लुका मोजेसेन आनी क्लायव्हिन बेर्नांडेज गोला मुखार पाडपाची शक्यताय वाडली वा नेपाळच्या कस्टोडियन किरण लिंबून ताचो बचाव केलो. चर्चिलान विरोधी गड उध्वस्त करपाचो यत्न केलो पूण 85व्या मिनटाक रेड मशीनाक तांचो गोल सापडलो. झुनिगा बॉक्साचे भितरचे वटेन खेळटाना दिश्टी पडलो आनी थंयसावन ताणें एक शॉट मारली ती जाडयेचे फाटले वटेन बसली. चर्चिलान हिरो आय लीग हंगामांतल्या दुसऱ्या जैताची नोंद केली आनी 3 सामन्यांत 7 गूण मेळयले. गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसूजा. गोंयच्या तापमानान मंगळारा व्हडलोसो बदल जाणवलो ना पूण उण्या तापमानान 48 वरां भितर 2 ते 3 डिग्री सेल्सियसाचो आनीक उणाव जावं येता. गोंयभर तशें सामान्यच वातावरण उरतलें. पणजे उण्यांत उण्यांत 23.5 डिग्री सेल्सियसाची नोंद जाली. मंगळारच्यान फुडल्या 5 दिसां खातीर हवामान खात्यान विशेष अशी कितें शिटकावणी दिल्ली ना. पावसाचो आदमास ना. फुडले 5 दीस वातावरण तशें सुकेंच उरतलें. पणजे उण्यांत उण्यांत 23.5 डिग्री सेल्सियसाची नोंद जाली. फुडल्या 48 वरांत 2 ते 3 डिग्री सेल्सियसांचो उणाव निर्माण जावं येता. राज्यभर सुकेंच वातावरण. पणजे उण्यांत उणें 23.5 डिग्री सेल्सियसाची नोंद जाल्या. पावसाची शक्यताय ना. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट.
आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळांत घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.